नमः ओम विष्णु ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद लीलामृत ये सांगच्या कमक एक अवकाश दिलेला का भागवत पुराण कोकणी सक्कड सदस्य का हम मिगेल अनंतानंद धन्यवाद नमस्कार। आणि हंगा सर्वले पूरा वैष्णव वैष्णविका मिगेल अनंतानंत धन्यवाद नमस्कार। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। पुढली वार जय गौरांग माताजीनं भारी लायक सांगले प्रभुपाद लीलामृत हांव थोडे ताजे रिकॅप करता। जय गौरांग माताजीन सांगले की प्रभुपाद कसं की एक कृष्णा लीलेंतू आशिल्ली एक मंजेरियस काम म्हणजे की खंडित प्रभुपाद एक शक्ती अवतार म्हणून सांगितलं। कृष्णानं ताका शक्ती दिवन पेटयलेले हांगा प्रचार करूक ते प्रायरी 69 इयर्स येवन गोतनातील जागेर येवन प्रचार करून जाले देवाल शक्ती प्रभुपादाल दिले निमित्त साध्य जाले म्हणून खंडित आम्ही उपका जलेल्यांची। सो प्रभुपाद लास्ट वीक जय गौरांग मातेने सांगले म्हणजे इनिशिएशन सेरेमनी केली प्रभुपादान पळयाची। आता आमकां इनिशिएशन दिताना प्रत्येक रेडी जावन मेळटा। तेन प्रभुपादा कसलेय नाशिल्ले थंय जपा माल समीत नाशिल्ले खंय की एक जपा माल जपा बीट्स जावका न्हू जपा बीट्स जावका म्हळ्यार एक हे चर्माचे फॅक्टरी वचून ते एक अर्धी इंचाचे मणी हाडयत आणि प्रभुपाद कशी एक मणी सरसूची एक गांठ घालची एक मणी सरसूची एक गांठ घालची एक मणी सरसूची गांठ घालची कशी 108 कशी मणी घालची जपमाल कशी करची म्हणून प्रभुपाद शिकयत के पळय प्रभुपाद प्रत्येक प्रभुपादाक तेन्ना करका पडता। माताजीन सांगला म्हाका तेन्ना दीक्ष घेवची म्हळ्यार सकत जन कसे की लागता हे केलो जन सिरियस असता ते केलो जन कसे की एक गम्मत कसं पळया म्हणून केलो जन हा पळय एक औपचारिक म्हणजे एक फॉर्मॅलिटीज अशी तशी सकड लिखून सांग कसले गोत ना हे कसल दीक्षा अशी तशी म्हणून तसल जन आशिल्ले। ಒಟ್ಟು प्रभुपादान कितले जनाक दीक्षा दिली म्हळ्यार 11 जनाक दीक्षा दिली। 11 जन हा कोण 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 सांगता। आता ह्या आमगे बूक बरयलेलो आसना सत्यस्वरूप दास गोस्वामी ताकाय हे दीक्षा प्रभुपादान दिलेलो। तंतु प्रभुपाद तेन्ना थंय सांगता की दीक्षा ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाहापंतर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु हे मंत्र सांगता तांकां समज सांगच्या येना जाल्यार ताणें प्रभुपादान हे संस्कृत मंत्र सांगच्या प्रयत्न करताच के हरे कृष्ण महामंत्र गूर जप करताच के तांतू 11 जनाक प्रभुपादान दीक्षा दिलेली। कोणा कोणा म्हणून हांव सांगता तांतू
व्याली व्याली म्हणले का उमापती म्हणून नाव दितके आमगे तांगेल नाम आमक कशी प्रोनाउन्स करू जायना की सो आमगेले नाव तांका प्रोनाउन्स करू कष्टाची तो व्याली का उमापती म्हणून दितके मरे होवर्ड होवर्ड म्हणे ताका हयग्रीव म्हणाले दितके व्याली म्हणाली का उमापती बिल म्हणाला का रवींद्र स्वरूप म्हणते काल म्हणाल का कर्लापती जातके जेम्स म्हणाल का जगन्नाथ जातके मैकल म्हणाल का मुकुंद जातके राय मुकुंद जातके राय म्हणाल का राय रमानाद म्हणतके स्टॅनली का स्त्रदीश म्हण जातके जॉन का जानकी जातके तशी तशी पुरा इक्र जनाका प्रभुपाद दीक्ष दिता तसे तांके का एक नव विचित्र हे कसले मागीर होम करताची होम करतना त्या कसने तिळू आणि गोंक या सकड मिक्स केलेले अंतू घालका होम अंतू स्वाहा रूपा हानी रूपा घालतानी पुरा जन स्वाहा स्वाहा म्हणून काके तांक कसे किती विचित्र होग आणि भरतके यो तांक ते होग्यान तू डोळ सोडू जना खांकी ने पुरा सकडेत के रूपा काय ना हे या होग भारी जीवा चांग म्हणून संके तशी बागिलन कंडे बागिलन पुरा बंद करेत के रूपात म्हळे या होग उज म्हळ्यारी हानी फायर तानी फायर बिग्रेड तानी येताची म्हणून का ते बागिलेनी बंद करता के मागीर पूर्ण होती का क्याळे घालताच के क्याळ्यानी घालनो तशी होम दीक्षा होम करेसिता प्रपाद मागीर ते हवन जतरी प्रभुपाद अग्नि सुत्तू नृत्य करतके हनी पुरसक नृत्य करतके तशी या दीक्षा समारोह स्पष्ट दीक्षा समारोह प्रभुपादल संपन्न जाता मागिरी ती मुकुंदनी जानकी असनव प्रभुपादल निमित्ताची कसं कृष्ण प्रज्ञेंतू प्रीती नाव आहे म्हणून इतके हो इता ना इता असं तुम्ही व्हाडी कोण घ्यायची म्हणून झाले प्रभुपाद व्हाडिकाचे समारंभ करता तांक मुकुंदनी जानकी का पुरा कुस्क तुमगेल तर्फे पुरा जन अपयाची म्हणून सांगते प्रभुपाद त्यांना ती तांगेल तर्फेची जोन मिळेल ती येतके ती कितली की मैली प्रयाण कोणी येतके कोणी यानाची मस्त दूर असणं ती गेल ती प्रभुपादाक हेल्प करतके रांधप करू का ती भारी कष्ट येता प्रभुपाद कसं कचोरी के कसल पुरू करी चपाती या सकट प्रभुपाद एकलोच रांधप करतके पळ्याच एकलोच रांधप कोण हरडी करता ती जानकी बाली तांबडी तांबडी रेशमे किरगी नेसेता के तिका मागीर तो पुरा सकड भांगरीन सकड कसकत हाळूंग घालयता के भारी चंदी हक्कल जात ती मागीर मुकुंदा वटू व्हरडीक जाता व्हरडी जातर पुरा जेवण जेता केलो जनाक गुलाब जामुन दिलं ते खावच्याक जाय ना की तांका प्रभात खायची म्हणून वत्तार कोण पुरा सकड खावयत के मागीर संगीत नृत्य पुरा सकड गंमत जात के तशी पुढली वारम आम्ही इनिशिएशन सेरेमनी आणि मुकुंद आणि जानकीली व्हरडीक जाली आता नेक्स्ट आम्ही ह्या आता कसं म्हणारी आजची सेशन सदा उन्नत ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರಿ केदनाय तुम्ही वैली स्टेजारी असता म्हणून ह्या चॅप्टर कसं म्हणारी प्रभुपाद एक दी ईस्ट विलेज अदर नडे एक पेपर अंतू येता 1966 अक्टोबर तांतू कसं म्हणे येतं म्हणे एक 71 इयर्स आशिल्ली एक वृद्ध एक म्हणतारो न्यूयॉर्क अंतू पूरा कडेन भोंवता आसून देवाक पळय येता हा म्हणून म्हाका गोत आसा म्हणून हांव समर्थन करता आसा आनी कोण बोहोमियन हाची हेड्स पाट आनी हिप्पी तांक जनाक पुरा संकीर्तन आनी देवाक पळोवचे मार्ग हे पुरा सांगता आसा तागेलें नांव एसी भक्ती वेदांत म्हणून पुरा पेपरारी येता सकड लेखताची ह्या कशी तांणी पुरे लेखले मारिजुवाना म्हणले एक मत्तू येवचे ते घ्यान अशी हे कशी साध्य आसा
तांनी केले LSD या पुरस ड्रग्स घेतला रे आम्ही आध्यात्मिक वचेत म्हणून या घेनाशी प्रभुपाद वैरी उन्नत स्थिती कशी व्हरतलो म्हणून तांकां भारी एक आश्चर्य तांनी लेकिन LSD हे मरिजुआना असे ड्रग्स घेतल्यार आमी वैरी वताची कंकी कंचकी लोकां वताची म्हणून देखले ह्या प्रभुपाद ते घेनाशी कृष्ण हरिनाम संकीर्तन मत्तु ते ताजे निमित्त आम्ही वैर वचचेत म्हणून शिकयता प्रभुपाद तशी प्रभुपाद केन्ना तेन्ना सिया दिवस के प्रभुपाद आरोग्य लायक आशिल्लें काही सांगताच की प्रभुपाद 71 वर्ष 71 इयर्स मानतार जाल्यारी लायक एक तर निप्रायाच्या तशी शक्ती के प्रभुपाद बळे म्हळ्यार प्रभुपाद म्हळ्यार ताणें ते आरोग्य मेंटेन केलेले कसं म्हळ्यार तितले वर्ष वयस जाल्यार टायमार खावचे टायमार लिमिटेड खावचे नाका ना तेल खायना अशी पुरा आरोग्य राखून घेतले की प्रभुपाद कितली की वर्स तशी प्रभुपाद आले उमेद पळयल्यार एक नवा तरुण आले उमेद के 71 इयर्स आशा पुरो जाल्यार तितले इंटरेस्ट आशिल्ले तशी तो एक साधारण मनुष्य दिसना आशिल्ले कळवा मागीर कसं जाल्यार करू का ताका धैर्य आशिल्ले ताका कोणाले रक्षण समेत नाका प्रभुपाद देवाल रक्षण तागेले गुरु रक्षण आशिल्ले मे नंबीक आशिल्ले मे कोणाले रक्षण नाका ताका भय ना ताका कोणे कसले करताचे म्हण कसले भय नाशिल्ले तशी प्रभुपाद ते काम करता आशिल्लो तशी 26th एवेन्यू रोडारी जन लेखताची हे कसे सोपन की कसन जाता आसा सोपन की म्हणून कळना असल एक आंदोलन असल एक चेंज आसा जनाला तो हाडच्याक हे साध्य नातिले साध्य जाता आसा प्रभुपाद करता आस म्हणून सकड जनाक भारीची एक नमने आश्चर्य के प्रभुपादाक भारी संतोष के कसं म्हळ्यार इंडिया देखून कसलीय सहाय मेळना कसनी मेळना जाल्यार हांगा प्रभुपादन हिप्पी जनांक तांकां ड्रग्स एडिक्ट्सांक तांकां ओट कोन या दीक्षा समाज तागेले फॉलोवर्स कोन तांगेले मन परिवर्तन कोन हे करची एक पवाडशी एक मिराकलशी तशी जनाक भारी आश्चर्य दिसता आशिल्ले तेन्ना प्रभुपाद सांगता की कसं म्हळ्यार तांगेले हृदयांतू भक्ती बीज प्रभुपादान घाले भक्ती बीज प्रभुपादान घाले आणि कृष्ण प्रज्ञे प्रचार कार्यांतू तानी इक्र जन प्रभुपादाक सहाय्याक मेळ्ळेंची प्रभुपादाल कसं इच्छा आशिल्ली इंद्रिय तृप्ती नाशिल्ली प्रभुपादाक कसं म्हळ्यार या कृष्ण भक्ती सगळ्यांक प्रचार करका हानी ड्रग्स घेवन आणि मस्त कष्ट भोगता आसाची जन हांकां एक नमने नीच दृष्टीन पळयता आसाची तांगेले वयर करून येवन तांकां वयर काडटा म्हळ्यार एकची प्रभुपादाले मनस्थिती आशिल्ले तश निमित्ता तांकां प्रभुपाद तांगेले करून करून तांकां पुरा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन भगवद्गीता भागवताचे हे सकट सांगून तांकां चेंजेस हाडता कसं म्हळ्यार प्रभुपादाल कसं मेन ध्येय आशिल्ले सगळे जगत्यांत शांती हाडचे शांती म्हळ्यार खाली उरले नाशी बसचे मनांतू शांती हाडका मना पुरा मना आशिल्ले अनर्थ वचून शांती हाडका म्हळ्यार एकची प्रभुपादाले ध्येय आशिल्ले ताका प्रभुपादाली आतां ह्या हांतू कसं म्हळ्यार टॉम्किन्स स्क्वेअर पार्क आजी प्रभुपाद कशी टॉम्किन्स स्क्वेअर पार्कांत कशी कीर्तन करता कशी जन मेळटाची त्या आजी पळया तशी प्रभुपाद एक दिवस कसं करता सांगता आमी वचच्या वॉशिंग्टनांत एक पार्क आसा थंय वचच्या म्हणून सांगता सगळ्यांक आश्चर्य जाता अयो थंय वचचें म्हळ्यार कशी पोलिसांनी धरताच न्हय कशी वचचें म्हणून सांगता प्रभुपाद ना अच्छा म्हण तो चमकून वता के पूरा जनाक माती बोळ करून शेंडीनी डबल ना प्रभुपाद तागेले प्रमाण तागेले ते कास घालून
ते कावी ड्रेस कोण पुरा तेगेले जना घेवन ते टॉमकिन्स पार्काक प्रभुपाद वता. प्रभुपाद खंय भयना भयना तांणी सकड जन सकड बित्ता आशिल्लींची ते केल्यार कशी जाता म्हण सो आयतारा पार्का वतात के पार्का वचून ते प्रभुपाद संकीर्तन सुरू करता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ते पब्लिक कीर्तन केल्स करतके त्यांना पुरा कीर्तन करता करता वतके प्रभुपाद या एक सार्वजनिक कीर्तन करचे तांकां सकड नवेची जन बित्ता आशिल्ली तसल प्रभुपाद बीन अशी ते कीर्तन करता करता टॉमकिन्स पार्का वता. पूरा जन ते हेकड तेकड वता आशिल्लींची के नमुनवार जन आशिल्लींची केलो खेळताल चडू अशें केलो ह्या केलो जन ते चल्यो चिल्यो गंमत करू आयिल्लींची तसल सकड केलो जन कसकसल सकड ह्या वाद्य उपकरण घेवन येवन ते प्ले करता आशिल्लींची ह्या सकड गिटार सकड तसल जाग्यार त्या पार्क तशें आशिल्लें. तेन्ना प्रभुपाद एक मस्त तण आशिल्ले जाग्यार वचून वतके ते बसक ते बरयला के ह्या तणावेरी चमकुच्यान बश्यान जम जाल्यार जन मस्त चमकता आशिल्ली ते तणावेरी बसता आशिल्ली तशी प्रभुपाद थंय बसतके बैसून तागेले ताळ काडतके ताळ काडून हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता. सुरेख तागेले शिष्य पुरा चिकेची तागेले ट्युनाक मेळामेळ जायना के मागीर तांणी तांतू एडजस्ट करता प्रभुपादाल कीर्तन येतू प्रभुपाद सुरेख कीर्तन सुरू करता 1 2 1 2 3 1 2 3 ताळ ताळ मारू शिकयता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अशी ताळ मारूक येना आमगेल्यान कितली की जन हाका ताळ मारूक येना. ताळ मारल्या मात केदनाय कीर्तन लयबद्ध जावन रिदमॅटिकली येता. तशी प्रभुपाद सुरेख ताणें 1 2 3 1 2 3 म्हणून सुरेख ताळ मारू शिकून मागीर कीर्तन सुरू करचें आशिल्लें. तशी पुरा एक कोणकी एकलेत के येवन निर्वाहक म्हण तेंचे मेलविचारक येवन ह्या कोण कोण तुमी हांगा ह्या करू आयिल्ली तुमकां पळयना तुम ते बरयला हांगा अशें करू नदी प्रभुपादान तेचे शिकून पळयता जाल्यार कीर्तन राप करेना कीर्तन कंटिन्यू करता. सकड जन पुरा थंय आशिल्ले जन पुरा सकड येवन आयकता हे कीर्तन. केदनाय एक गुरु एक संन्यासी अशी कीर्तन केलेलं कोणे अमेरिकान पळयलेलं ना. हे फर्स्ट टाइम एक संन्यासी एक गुरु येवन हांगा पार्कान कीर्तन करचे तांकां भारी एक नवेची एक विचित्र जाल्यार गंमत जाता तशी जाता. केलो जन थंय पुरा हे सकड म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट वाजो तांणी येवन मेळटा प्रभुपादाले कीर्तन येतू. तशी प्रभुपाद राबून कीर्तन जातरी एक भागवताचे ह्या काणू सांगतके आजी हे अशी जनाले अधोगतीक कारण कसल म्हणारी देवाक विसरल निमित्त आम्ही देवा विसरल निमित्त आम्ही अशी आसाची सो आम्ही देवाक उडगास करका म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर आपास कीर्तन करतके मागीर तांणी ह्या पेटयता की फ्लायर फ्लायर म्हळ्यार कळ्ळी फ्लायर पेटयता की फ्लायर फ्लायर तांतू कसं घालतात म्हळ्यार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कीर्तन कसं म्हळ्यार आमगे कन्नडी कशी कन्नडी वयर राबील धूळ कशी क्लीन करता तशीच हरे कृष्ण महामंत्र क्लीन करता. इंटरनॅशनल कृष्ण प्रज्ञा संघ प्रति सकाळी 7 गंट्याक
प्रति सोमवार बुधवार शुक्रवार 7 गंट्याक तुम्ही सकाळान येवका तुम्ही म्हणून हे फ्लायर वाटितात पार्कांत पळय प्रभुपाद प्लॅन पळयाची कशी कशी प्रचार करता प्रभुपाद म्हणून तशी प्रभुपाद थंय फ्लायर टॉमकिन्स पार्कांत वांटयता तशी पुरा ते एकलो आलेन गिन्सबर्ग म्हणलो तो एक कसं म्हळ्यार एक भारी फेमस रायटर तो फेमस रायटर तो प्रभुपादाल ह्या कीर्तन ताणें इंडियान तसं हरे कृष्ण कीर्तन केल्लें आशिल्लें तो भारी एक फेमस मनीस तो येतके ताणें आयल पळोवलो न्हू जनाक भारी आश्चर्य जातके हो हो आयला म्हण तशी ताणें कसं केला के एक गांवची ताणें तागेल प्रकार LSD हे पुरा घेतल्यार मात्र आमी आध्यात्मिक वयर वचचेत अशी पुरो ताणें मस्त सकड संशोधन केलेलं तशी ताणें जनाले मनावेर मस्त प्रभाव घालल की तसं तागेले बुकान आनी पुरा सकड तशी तो आलेन गिन्सबर्ग तो कलकत्तान तो पुरा सकड वचून येयलो ताका हरे कृष्ण महामंत्र गोत्तशिल्ले तो प्रभुपादाक एक हार्मोनियम गिफ्ट दितके ताका आलेन्साक ताका लायक हार्मोनियम वाजूंक येत आशिल्लें तशी तो आलेन्स ताका प्रभुपादाक गिफ्ट दितके कीर्तन करतना तो आलेन्स हार्मोनियम वाजितके भारी चंद करून वाजितके प्रभुपाद तागे लागी उलयतके ताका आलेन्साक प्रभुपादाल उलोवचे भारी खुश जातके प्रभुपादाल पाय नमस्कार घालतके प्रभुपाद गौरव दितके तो तेन्ना तो आलेन्स म्हणतके प्रभुपाद न्यूयॉर्कांत एक नमुने रहस्य म्हणके दिसता म्हळ्यार कसल म्हणून प्रभुपादाल हे मिशन कसल म्हणे कळना हरे कृष्ण कीर्तन कशी चेंज आसत म्हण करतना हे कसे एक नमुने आमकां मिस्ट्री सी दिसता कसल म्हणून कळना म्हणून म्हणते तेन्ना हयग्रीव निमगितके ताका आलेन्साक प्रभुपादाले वीसा 2 महिन्याक आमी मुखार सितासची सो तुवें प्रभुपादाल वीसा मुखार सुचाक चिके हेल्प करता म्हणून तागे लागी हयग्रीव आलेन्सा लागी निमगितके आमकां ते प्रभुपादाल वीस करूंक आमकां एक वकिलाल अगत्य आसा तूं हेल्प करता म्हणून निमगितके आलेन्स म्हणटा खंडीत म्हाका जाल्यार तशें हांव खंडीत हेल्प करता म्हणून सांगता पळय कशी प्रभुपादाल समस्या कशी देव परिहार करता म्हणलें आमकां कळटा तो देवाना पेटोवचे आलेन्साक ताका तो जायत खंडीत हेल्प करता म्हणून सांगतके तशी आमगे लागी थोडे दुड्ड आसा म्हणून थोडे दुड्ड चेक दितके प्रभुपाद चेक दितके तशी प्रभुपाद सांगता कशी मिगेल गुरु चैतन्य महाप्रभू कशी हे हरे कृष्ण संकीर्तन जनाक तांगेले पूर्व कसली अर्हते पळयना अशी तांकां उद्धार केले म्हणून प्रभुपाद सांगतके आलेन्सा भारी खुश जातके हे पुरा प्रभुपाद भगवद्गीते देखून श्लोक आणि सांगतके कशी कृष्णान सांगले गेले उडगास केल्यार मिगेल संकीर्तन केल्या म्हाका तांणी जन म्हाका प्रिय जाताची म्हणून सांगता तशी ते आलेन्साक भारी खुश जाता प्रभुपादान एक मोडी म्हळ्यार एक मेस्मरायज केला म्हणजे आलेन्साक तशी जातके बदलची प्रभुपाद हे अमेरिका चल्यांक वैष्णव खंडीत करता म्हळ्यार प्रभुपादाक ते आलेन्सा दिसतके प्रभुपादाला उलयतना हांकां हे ड्रग एडिक्ट्स हांकां एक वैष्णव करची शक्ती कितली जावका तसं प्रभुपाद खंडीत आस म्हणून ते आलेन्सा दितके सांगते हांव खंडीत तांकां भक्त करता आणि तांकां ब्राह्मण करता म्हणून सांगते प्रभुपाद आलेन्साले हांव तांकां ब्राह्मण करता म्हणून सांगते तशी आलेन्स $200 चेक दितके प्रभुपादाक तूं वीसा ह्या दुडवान तूं करका म्हणून मागीर नेक्स्ट September 20 राधाष्टमीके ते दिस दीक्षा दिलेली
कृष्णाष्टमी ताजी फुडली कृष्णाष्टमी प्रभुपादान बोटांतो आशिलो नेक्स्ट कृष्णाष्टमी का एक वर्स नंतर प्रभुपादान दीक्ष दिली मागीर कृष्णाष्टमी जातरी राधाष्टमी राधाष्टमी कसले म्हणून प्रभुपाद सांगता राधा राणी कोण म्हणून सांगता मागीर ते होम करता ती जेवण करता जी पूरा सकट जाता हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करताची हरे कृष्ण महामंत्रान आम्ही उन्नत प्रज्ञे म्हणजे वैली प्रज्ञे आम्ही घेवेत म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर या हिप्पी जन ते हशीश हे सकड घेतल्यार ताजेन आध्यात्मिक उन्नती करू जाता म्हणून ते पट्टी म्हणून सांगता प्रभुपाद ते लेखील पट्टी ताजेन मयूरी गेल्यार आपास तुम्ही सकल देऊन ताजे हांत तशी ना हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन केले आम्ही वैली स्टेजा वत्ता 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 आसताचे शिवाय सकल देऊची ना म्हणून प्रभुपाद तांकां राधाष्टमी दिवस सांगता तशी मस्त ग्रेग हयग्रीव तांणी पुरा सांगताची कसम या हरे कृष्ण महामंत्र कितलीकीची ते LSD मात्रा गुळिगे तात घेतला पछी चढ तुमका वैर उन्नत स्थिती व्हरता म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर ताणे ग्रेगान एक मिल ब्रूक म्हणले एक LSD चे एक गांवची तयार केले LSD घेतले जनाले एक गांव ते मिल ब्रूक म्हणले ते न्यूज थंय त्याने करता प्रभुपादाले कीर्तन हे भागवत भगवद्गीतेचे प्रचार करप तशी ते मिल ब्रूक कोण केलो जन घेताच के एक थोडे जन हांगा प्रभुपादाले कीर्तन एक अंगडीक येतात की कशी प्रचार जाता पळयाचे प्रभुपाद तशी तांणी येवन ह्या कीर्तनेचो भाग घेताची प्रभुपादाले प्रवचन ऐकताची तांकां सकड भारी खुश जाता दिसता तांकां यो ह्या आमी घेवचे मरीजुआना LSD ह्या पुरा हांगा आशिल्ले तागे प्रभुपाद शिष्य जन पुरा तांणी सोडून तांणी भक्त जालेले ते पळयतना तांकां भारी आश्चर्य जाता सोडूक जायना म्हणून आशिल्ले तांणी मिल ब्रूकाचे जन ह्या हांणी सोडून भक्त जावन तिलक कंठीमाला हरे कृष्ण महामंत्र जप हे सकट करची पळोवन तांकां भारी आश्चर्य जाता असल एक चेंज आसता हरे कृष्ण कीर्तन येत्व हरे कृष्ण महामंत्र येत्व म्हणून तांकां मिल ब्रूक जनाक भारी आश्चर्य जाता प्रभुपाद सांगता तुम्ही खंडित ह्या कृष्ण प्रज्ञेत आयल्यार तुम्ही वयची स्थिती वता शिवाय सकल स्थिती येनात म्हणून अपास एक फ्लायर वांटितात कसं म्हळ्यार तुम्ही हांव कन्नडान वाचिता तान फ्लायर कितले चंद बरयला म्हळ्यार ಸದಾ ಉನ್ನತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ಎಂದೂ ಅವನತಿ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ದಿವ್ಯನಾದ ತರಂಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂತ बरयताची कसं म्हण तुम्ही वयची स्थिती वतास्ताची केदने हंत सकल देवचे ना हे कृष्ण प्रज्ञे अभ्यास कराची हे दिव्य नाद तरंग अभ्यासान तुम्ही तुमगेले प्रज्ञ इम्प्रूव कराची कसं दिव्य नाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून एक फ्लायर अपास म्हणतात ह्या सकडांक ह्या फ्लायर्स पळोवन भारी हे कसले म्हणून पळया हे वाजून भारी एक इंटरेस्ट असता जनाक हे कसल नमनेचे म्हणून तशी एकलो ग्रेग म्हणलो तो येता तो येवन सांगता हांव LSD घेवचे आशिल्ले हांव तुगेलो दीक्ष घेवका म्हणलें म्हणून सांगता मागीर ऑक्टोबर 1966 टॉम्किन्स स्क्वेर थंय प्रभुपाद प्रति वारांतू कीर्तन करतन के कसल नमने पूरा उक्रेनियन मागीर
प्युअर्टोरिकन्स आणि पुरा ಕೆಲವು सकಡ पंगಡ जन तानी पुरा तजके पूरा जन प्रायजलनी है उक्रेनियन जन आणि पूरा सकड येताचके मागेरे टीनेजर्स जन तस पर येताचके प्रभुपाद कीर्तन करता कीर्तन करताना पूरा ते सायडाकने आशिल पूरा नमुनवार वाद्य उपकरण म्हळ्यारी म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आणि पुरा घेऊन येऊन प्रभुपादार ಒಟ್ಟು कीर्तन करू कतानी साथ दिताच तशी कीर्तन भारी फेमस जाता भारी जनाक नर्तन करचे भारी टॉमकिन स्क्वायर ಅಂತೂ भारी जनक भारी आयतार के आयतार पूरे जन त्या नमने जन सर्वतके त्या नमने जनाक भारी इंटरेस्ट रहता है कीर्तन आणि नृत्य डान्स करचे भारी खुशी जातके तशी त्या जात तरी मागरी त्याने प्रभुपाद आले ते अंगडी देवस्थानक येताचे ते अंगडी देवस्थान ಅಂತೂ तितले जन सुरे काय ना जन शिले 200 जन अशी ते अंगडी बागलांत येताचे त्यांना कीर्तनानंद कीत म्हळ्यार कीर्तनानंद तो प्रसाद कोणी म्हणके बरोबर खिचडी प्रसाद कोण पुरा जनाक दोण्या दितके पळे प्रभुपाद कशी प्रसाद वांटिता म्हणून तांक सकड भारी खुशी जातके जनाक पुरा तशी मागिरी इर्विंग हार्पेन्स हांगी पुरा नमुनवार या वेस्टर्न ड्रेस घालना येल जन पुरा येताची ಕೆಲವು जन कसं करतात म्हळ्यार प्रभुपादाक कष्ट दिवका म्हळ्यार तसल जन असताची थोडे जन ताका ताका ठीक आहे टिप्पणी करताची तसले जन असताचे जाल्यार प्रभुपाद तांक सकट केअर करना कसले केअर करना आणि केदनाय टॉमकिन स्क्वायर ಅಂತೂ प्रति संडे थंय कीर्तन करचे प्रचार करचे काम निरंतर चलता असता प्रभुपाद तांक गोतना तिले प्रार्थना सांगते वंदेहम श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश हे तांक सकट गोतना हे आश्चर्य जाते हे कसले प्रभुपाद मंत्र म्हणता म्हणून तांका पूरा ते डिस्टर्बेंस असता ट्रक कार वच्चे तांतू प्रभुपाद के 71 इयर्स म्हणतारो घट्टी म्हणतके तितले म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट असल्यारे प्रभुपादाल कंठ माता त्या नमने घट्टी ऐकतके प्रभुपादा काय भयना म्हाका कसन जाता हांव इतले एज जाला हांव तितले घट्टी कीर्तन करू नज म्हळ्यार कसले ना प्रभुपाद तितले घट्टी कीर्तन करतके पूरा त्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट सकड साथ दिता तशी प्रभुपाद पूरा आम्ही मंगळाचरण कशी करताची ते मंगळाचरण पूरा सांगून हरे कृष्ण कीर्तन करता जन भारी क्लास मारता प्रभुपादाक प्रतिस्पंद करता के प्रभुपाद भारी खुश जात के प्रभुपाद ಕೆಲವು जन सांगता की हा वाज्य म्हणजे प्रभुपाद वाजी म्हणून तांका एनकरेज करता के किंवा मस्त जनाक तशी पूरा जन हे प्रभुपादाले इनिशिएटेड डिवोटीज इनिशिएटेड शिष्यस तांनी कीर्तन करचे तांगेर भक्ती पळोवन जनाक पूरा इन्फ्लुएन्स जाता पूरा ते पार्का आशिल्ले जना पूरा इन्फ्लुएन्स जाता तशी इर्विंग हॅलेन्स म्हळ्यार तो फ्लूट वाजयतालो तो येतके प्रभुपाद तू वाजी म्हणून अशी कुशेन प्रभुपाद ताका वेलकम करतके तो फ्लूट वाजितके आनी एकलो सॅक्सोफोन वाजिता तो येतके तागेल नाव इर्विंग हॅलेन्स म्हणून तो येतके बळे कशी पुरा सकड म्युझिक सकड येताची तशी तंबुरी गिटार मोतार्गन मागीर कोळलू मागीर बोंगो ड्रम कांगो तशी डझन 12 संगीतगारके प्रभुपाद कीर्तन मंडळी अशी ಒಟ್ಟು जावन कीर्तन करताची त्या टॉमकिन स्क्वायर या कीर्तनेना
पुरा त्या नमने प्रतिध्वनी जातके तशी जातके ह्या पूरा म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट सकड मेळणू प्रभुपादाल कीर्तन त्या नमुन्याचे ह्या आनंद दितके जनाक मागीर एक दिवस ह्या सगळी ह्या कसं म्हळ्यार एक पवित्र संन्यासीले पळयले आमगेल प्युरिटी आसला मात आमी कोणाक इन्फ्लुएन्स करू जाता म्हळें तशी प्रभुपादाल ते प्युरिटी ते जनाक इन्फ्लुएन्स करता म्हळ्यार प्रभुपादाल के ह्या नाशिल्ले शो ऑफ करची नाशिल्ले तागे प्युरिटी आशिल्ले बदलचे त्या हृदया दखून तांकां चेंज करता तांकां कृष्ण भक्ती दिवका म्हळ्यार एक आशिल्ले न्ही ते जनाक ताजे इन्फ्लुएन्स जावन तांणी भक्त जाताची मागीर आल्यान म्हणलो येता मागीर कोण ब्रह्मानंद तुमकां ब्रह्मानंदा विशय मस्त आमकां येता ब्रह्मानंद प्रभुपादान ढोल मृदंग न्ही कसं की ताका एक ढोला म्हणके एक वाद्य प्रभुपादान वाजूचे आशिल्ले तशी एक घंटे पुरा प्रभुपाद सांगता तांणी पुरा नृत्य करता तांचो कीर्तनानंद कोण कीत म्हणलो प्रभुपादाक रांदप करचे हेल्प करता आशिल्लो तो कीर्तनानंद कळ्ळें तो मात्र एक या वेश्टी न्हेसून आसतके मागीर पुरो जन अशी तांगेले नॉर्मल ड्रेस घालून आसता की केले जन कन्नड घालून आसतात की ह्या पूर जन हे अपरूप दृश्य के जनाक पुरा ते पार्कांत अपरूप दृश्य ते पळोवन सगळ्यांक आनंद येत आशिल्ले आश्चर्य जात आशिल्ले तशी घंटे गटले ह्या पुरा कीर्तन चलता आशिल्ले प्रभुपाद अशी स्ट्रेट बैसून माते भुज बैसून दृढ जावन प्रभुपाद कीर्तन गायन करता आशिल्ले प्रभुपाद प्रभुपाद सांगता हरे कृष्ण महामंत्र कसो अर्थ म्हणून तांकां तेव्हाय सांगता प्रभुपाद हरे म्हळ्यार भगवंताले चैतन्य भगवंताले शक्ती तीक आमी आपोवचे कृष्ण कोण भगवंत म्हळ्यार कोण कृष्ण म्हळ्यार कोण कृष्ण भगवंत राम कुडा देवाल नांव अशें म्हणून तांकां शिकयता तशी प्रभुपाद थंय टांक इस्कारांत ते रुका मध्येन तो पुरा बैसून सगळ्यांक हे कीर्तन आनंद दिता प्रभुपाद सांगता कसला का आमी कीर्तन करका कसल म्हणून तेव्हाय तांकां एक्सप्लेन करता आनी तुमकां मस्त धन्यवाद तुम्ही मिगेल ಒಟ್ಟು येवन कीर्तनाक पार्टिसिपेट करून मिगेल उत्तर आयकल्याक मस्त धन्यवाद म्हणून सांगता तशी 71 इयर्साचे मानतारान तित घट्टी ते मृदंग वाजूचे तितले ह्या पळोवन तांकां पुरा जनाक भारी आश्चर्य तुम लेखता तेन्ना माईक आशिल्ली की ना की म्हाका गोतना माईक ना आशिल्ली दिसता म्हण लेखता प्रभुपाद तेन्ना तशी ते शी म्हण लेखना अशी त्या प्रभुपाद तशी कीर्तन करता हांव तो सांगतात कसं म्हळ्यार 1893 तो स्वामी विवेकानंद चिकागोन तो सर्व धर्म परिषद जाले तेन्ना ताणें भाशण दिल्लें जाल्यार हरे कृष्ण महामंत्र कोणी हाणी प्रभुपादानची फस्ट हे हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण प्रज्ञे आंदोलन प्रभुपादानची अमेरिका स्टार्ट केले म्हणून सांगता सकड हे कसं चैतन्य महाप्रभुले संकल्प ते संकल्पा निमित्त हांगा कृष्ण प्रज्ञे प्रचार जेवचे जाल्ले म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगता तशी मागीर प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून कोण अस्पृश्य म्हळ्यार नीच कुल कसले प्लेन असे तांगेले प्रिवियस क्वालिफिकेशन तो उच्च जातीच की नीच जातीच की तो कसले म्हण पळयना अशी हरिनाम प्रचार केले बायल मनशी धाल मनशी कसल पळयना अशी जाती भेद ना अशी चैतन्य महाप्रभून प्रचार केले म्हणून सांगता तशी चैतन्य महाप्रभूले कृष्ण प्रज्ञा आंदोलनाचे हांव कंटिन्यू केले म्हणून तांकां सगळ्यांक सांगता तशी केलो जन सकट चुच्चू मात सांगता की चुच्चू मात म्हळ्यार टीक करताची अयो हे कसले अशी तशी म्हणून जाल्यार प्रभुपाद कोणाक केअर करना अशी थंय प्रचार करता जन पुरा तागेले अंगडी देवस्थाना पुरो भायर येताची तांकां आरती करचे
कीर्तन करचे, प्रसाद दिवचे, हे पुरं सगळं प्रभुपाद करता. टाइम किती झालं? प्रभुपाद एक दिवस ओके. प्रभुपाद एक दिवस कसं म्हणतो म्हणारे कीर्तनानंद सांगता डेली तुम्हा तांका अंगडी कोण येताची अंगडी देवस्थानाक तांका प्रसाद कोण दिव का तू म्हणून सांगतात कीर्तनानंद प्रसाद कोण. एक दिवस काय दिग केसाची एक चिल्ली येऊन सांगता काय प्रभुपाद म्हाका दीक्ष घेऊ का म्हण मन असं म्हणून सांगता. तेन्ना ती सांगता तू म्हाका हांव दीक्ष घेवच्या अर्हते आसल्या म्हणून सांगता. प्रभुपाद सांगता हो कोणी पण घेवता जाल्यार 4 नियम फॉलो करता म्हणून सांगता. हांव तुका दीक्ष दिता म्हणून सांगता. कसला का दीक्ष घेऊ का म्हणून गुरु म्हळ्यार कसले म्हणून ताका एक्सप्लेन करता. आनी एक चाल निमित्ता कसला का आम्ही कृष्ण प्रज्ञे फॉलो करता. कृष्ण प्रभुपाद म्हणता पण आम्ही लेखता ते भौतिक प्रपंच आनंद म्हणून लेखता जाल्यार आमचं दुःखाचे दुःख तू कितली पण काय नाही जाणी तू काय नाही जाल तर तुका कष्ट जाय. आता तू यंग असा पाली मानतार जाता मानतार मानतार पण येना श्रपता तू येताची या शरीर एक ना एक दिवस मानतार जाताची तू सुख असा हांव तर सुख सुख म्हणले खंडित सुख ना म्हणून प्रभुपाद तांका सांगता. आणि तुम्ही हे कृष्ण प्रज्ञे घेऊ का म्हणून हे दुःखाले शाश्वत म्हणून तांका सकड एक्सप्लेन करता. तशी तांणी पुरा कुशेन प्रभुपादाला उत्तर ऐकून हा मी दीक्ष घेता तुम खंडित हांव दीक्ष दिता म्हणून सांगता प्रभुपाद. पळय एक ते फर्स्ट इनिशिएशन दिवचे प्रभुपादा कष्ट तांगेल जन तांकां पळोवन विंगड जन आम्ही दीक्ष घेताची. दीक्ष म्हळ्यार कसले म्हणून तांकां कळटा. हे तिलक घालचे, कंठीमाला घालचे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे, 4 नियम फॉलो करचे, तांगेल पळोवन विंगड जन इन्फ्लुएन्स जावन आम्ही दीक्ष घेताची म्हणून प्रभुपादा लागी येताचे. एक सत्य स्वरूप आणि एक टाइम सत्य स्वरूप दास म्हळ्यार हे प्रभुपाद लीलामृत बरेलो मनीस सत्य स्वरूप दास कळवा. सत्य स्वरूप एक दिवस प्रभुपादा लागी एक पेपराचेर कुडको कटकून हांदा केतके ते प्रभुपाद टाइम्स म्हळ्यार तांत कसं बरयला म्हळ्यार हे टॉम स्क्वेरान तू कशी प्रभुपाद कीर्तन करचे ताजे विशय बरयला. एक 50 जन फॉलोवर्स घेवन कीर्तन हाका ताळाक जन मेस्मरायज जावन नर्तन करताची थंय 16 शब्दाचे म्हळ्यार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 16 शब्द ताज्याचे मंत्र सांगून 2 घंटे त्यांना कीर्तन करता आसाची. ताळ डोलू तंबुरी कळलू पूरा सकड आत्मसाक्षात करू का एक अत्युन्नत मार्ग म्हणून सकड टाइम सांगतो येत काय. तर प्रभुपाद वाजून भारी खुश प्रभुपादाक तेन्ना कीर्तनानंद सांगता या टॉम स्क्वेराचे तो स्क्वेराचे एक मुख्य अधिकारी ताणे हे घालल के तेन्ना एक त्या वाजून प्रभुपाद सांगता के वडणे ताणे सांगल्या घाल्यार वडणे आमकां ताजे निमित्त लायकच जालें न्हू एडवर्टायजमेंट जालें न्हू म्हणून सांगता. तशी सत्य स्वरूप आणि कीर्तनानंद सांगता की या महामंत्राचे प्रभाव हे प्रभाव निमित्त आमकां हाजे एडवर्टायजमेंट आपणे आप जाल्ले म्हणून तांणी लेखताची. तशी गिन्सबर्ग एकलो प्रभुपादाल वयरी एक बरयता तो कितले म्हळ्यार 26 इयर्स के इंग्लिश या प्रोफेसर असते ताणे प्रभुपादान तागेल पुरा फॉलोवर्साक काफी टी सिगरेट हे सकड सोडच्याक सांगला. तांणी पुरा ताका सहकार दिता आसाची ह्या पुरा सकड पळोवन ताका भारी
एक आश्चर्यत हे कशी जाल्ले म्हणून तशी प्रभुपादाला वीसा मुखार सुचाक रिक्वेस्ट करता के जत के प्रभुपादाला वीसा मुखार नेक्स्ट एक्सटेंड जाता तशी कीर्तनानंद पेपर आईल लेखनांत आमकां नवे नवेचे भक्त येवच्याक भारी हेल्पफुल जाले म्हणून सांगता के तशी प्रभुपाद तेन्ना भारी के प्रभुपादाक हाजे उलनाचे जर्सी आणि सकळा हांडिता के घाल प्रभुपाद कीर्तन करूक येता कीर्तन करू येता तेन्ना थंय वयर दोकून उद्दा पडतके शिया दिवस जाल्यार थंय उद्दा पडतके तशी तेन्ना ह्या कशी उद्दा पडल्या म्हणून ते सकड आयदन हाडायचे म्हणजे उद्दा पडचे परत आयदन दवरतके ह्या कशी जाल्ले म्हणून तो उमापती निमगीतके त्या म्हळ्यार पावस शिया दिवसां पावस येता न्हू त्या पावसाक वयर देखून पुरा उदक माडा देखून पुरो उद्दा पडता कसं कसं कष्ट पळय प्रभुपादाक त्या उद्दा कडेन आयदन दवरता के सांजवेळ पूरा जन पूरा भरताच के ते अंगडी देवस्थानांतू अंगडी देवस्थानांत भरताची पूरा प्राय जलेली चिलियो चल्ले पुरा सकड प्रभुपाद कीर्तन करता आणि भगवद्गीता ह्या सांगता भगवद्गीता प्रचार करता भगवद्गीता लेक्चर दिता मागीर एक पत्रिकेंत ऑफ दी ईस्ट विलेज अदर थंय पत्रिकेंत पुरा प्रभुपादाल विशय पुरा पत्रिकेंत पेपरांत येता हे टॉमकी स्क्वेराचे कशी प्रभुपाद थंय कीर्तन करता कशी जन फोटो मेळटा ती एन्जॉय करता ते हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हे प्रभुपाद तांकां सकळा भारी खुशी स्वरूप दासाकनी हे सकळ पत्रिके आयिल्ली निमित्त प्रभुपादाल व्हडली पिक्चर घालून भारी खुशी हे प्रभुपाद भारी गाळ होड करून वाजित के गट्टी वाजित के ह्या आमी भूंयक रक्षण करूका कीर्तन केल्ले मागीर भूंयक रक्षण जाता म्हळ्यार तांकां फिलींग येतके कळ्ळें भूमींत पाप जाता आसा हे पाप जेवचे भूंयक रक्षण दिवचे कसले हरिनाम संकीर्तन मात भारी ते दी ईस्ट विलेज अदर म्हळ्यार पेपर म्हळ्यार स्वामीजी भूंयक रक्षण दिता आसा म्हळ्यार कीर्तनानंद सांगतके कसे की आम कृष्णाल अनुग्रहान आमी प्रयत्न करता असे म्हणून प्रभुपाद कितले प्रभुपादाल विनम्रत पळयाचे कृष्णाल अनुग्रहान हांव प्रयत्न करता अस म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद ते तागेल पिक्चर पळोवन हासतके प्रभुपाद तो हयग्रीव घट्टी वाजित के मागीर कसं म्हणत तू एक म्हणटार ना कोणाक दिवश मारलेले मागीर तो भगवंत जावन येता अशी कसे की सकड न्यूज असके मेल्ले काही भगवंत जात जायना जाल्यार हे प्रभुपाद कशी देवाक कशी पळोवचे देव दाखयता म्हळ्यार विचारू तांतू दिला के जन आश्चर्य देव प्रत्येक तो आसा उदकांत आसा कसं नाही कल्लू सकरे म्हळ्यार मिश्रीन तू आसा प्रत्येक देव आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता न्हू ते तांकां भारी आश्चर्य जाता तांगेल फिलॉसॉफी एगेन्स्ट प्रत्येक देवा पळोवच कशी म्हणून प्रभुपाद तांकां शिकयता तांकां जन संतोषान उद्गार करतात ते ऐकून प्रभुपाद प्रत्येकांत देवा पळोवका कशी म्हणून तशी देव देव हांगास देव मरणी देव आस सकडांत देवा पळोवका म्हणून प्रभुपाद तांकां शिकयता मागीर ते हांतू पेपरान सकड मस्त सकड प्रभुपादाल विशय होगळसून पुरा येता हरे कृष्ण ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मागीर जन चप्पाळे ताळ हाजी पुरा सांगता आसाची आणि तागेले शिष्याले येवय दिताच की शिष्य कशी
प्रमाण शिष्य जन कशी चेंज जाल्याचे म्हणून तांगेल फोटो समेत तांतू घालता तेंचे कसं म्हणाली ह्या शिष्य सकट सिगरेट चा काफी पूरा LSD ड्रग सकट सोन शिष्य जाल्ल्यांचे म्हणाले तांक एक आश्चर्य ते पेपर आईल हा भारी आश्चर्य तशी वो प्रभुपादाक भारी होगतो एक देवाल मनुष्य तो देवाल मनुष्य म्हणून घालताची टॉम्पिस स्क्वेअरांत प्रति वार थंय संडे या कीर्तन आसा म्हणून तांचो पुरो पेपरांत दिला तशी October 12th थंय LSD बॅन करका म्हणून कॅलिफोर्नियांत कानून येता ते कानून आयल्यारी जन पुरा सकड भारी चंद अवंगलनी घानो टॉम स्क्वेअराक सकड या प्रोसेशन येता के जन म्हळ्यार LSD बॅन करका रूपाद LSD बॅन कोच तसले प्रोग्राम करता असं निमित्त प्रभुपादक भारी जन सपोर्ट करता पूरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कीर्तन करताची तानी पूरा जन एक प्रोसेशन येते जया बायलची आस पळय तशी सकड पुष्पण्या जया बायलची आसच तानी एक ब्लॅक जीन्स काही कस कसं ड्रेस घालून पुरा सकड येऊन असताची तांक भारी खुशी ह्या LSD ड्रग्स एक येवच्यान बॅन केलेला का ह्या कीर्तन ह्या मेरवणिगा हे प्रभुपादाले टॉम स्क्वेअरांत जनान ಒಟ್ಟು मेळून प्रचार करचे सकड ताका सपोर्टिव्ह जावन असता ते कानूनाक तांक भारी खुशी जाता तशी नेक्स्ट कीर्तनानंद तवई माती बोळसून टोपी घालून असतके तेव्हाही तांक एक विचित्र माती बोळसून शेंडी दवरलेले तेव्हाही तांका त्या जनाक विचित्र हे सकड पळून तांका आश्चर्य जाता हे कसं जाता न्यूयॉर्कांत तोंड कोण पळयता की तांणी हे कसं नाही म्हणून दोळ ओडकोन पळयताची तशी हिप्पी जन पूरा कीर्तन करता आसाची पूरा प्रभुपादाले म्युझिक ह्या सकड स्वामीजी जन पूरा शिष्य पूरा सुत्तू स्वामीजी मध्ये तो शिष्य पूरा राउंड जावन कीर्तन करतात तशी टॉम स्क्वेअरांत ते कीर्तन भारी फेमस जाता ते पोलीस समित शांत जावन ऐकता के तांणी समीत शांत जावन ऐकता के ते कंट्रोल करू की तांक धावंडाच्या काही येले पोलीस समीत शांत चित्त जावन ऐकता के तांणी नर्तन करतात के तशीच ते टॉम स्क्वेअरांत प्रभुपादाल कीर्तन भारी यशस्वी जावन चलता पूरा जनाक अट्रॅक्ट करता तशी October 13 अपास विलेज वॉइस म्हळ्यार तांतूय प्रभुपादाल व्हडोड फोटो घालून लेखन येतके कसं म्हळ्यार हे भगवद्गीता आणि पवित्र संकीर्तन या उत्सवाचे एक बॅकबोन जेवन म्हणून पुरहोगोळसून भक्तिवेदांत स्वामी अंगडी त्या देवस्थानांत या सकट कीर्तन करता आस मंत्र तमटे कोळलू मागीर कसले वाद्यां घेवन कीर्तन जाता म्हणून पुरा पेपरांत सकड येता एक दीस प्रभुपाद October 18 वता खंय टॉम स्क्वेअराक थंय पुरा प्रभुपाद ते टॉंगो की बोंगो म्हणून सांगताची बोंगो वाजून प्रभुपाद वाजून वता आसतके कीर्तन करताची वता आसतके प्रभुपाद सांगता गौर किशोरदास बाबाजी भक्तिविनोद बाबाजी भक्तिविनोद ठाकूर भक्ती सिद्धांत ठाकूर तांगेले शिष्य परंपरेची कशी म्हणून ते एक्सप्लेन करता कशी तांणी प्रचार केले म्हणून कशी तांणी हे मेस्मरायज केले हे कीर्तन म्हणून तांकां शिकयता थंय मागीर एक बॉब कॉरेन्स म्हणून एकलो प्रभुपादाक प्रभुपाद केद नेता म्हणून पळयता आशिल्ले ताका प्रभुपादा लागीं अंगडी लागीं तो थंय लागीं राबून आसतके तो सांगता हांवें ह्या दिक्ष घेवका म्हणून सांगतके
तशी पळय कितले जन तागेले बायल हांव दिक्ष घेता म्हणून सांगतगे. तशी मागीर ध्यान म्हणलो तोय हांव प्रभुपादाल विशय म्हाका सुरे गोत नाशिल्लो आतां कोण म्हाकाय दिक्ष घेवका म्हणून सांगतगे. मागीर तशी कितलीं जन प्रभुपादा लागीं दिक्ष घेवच्याक पूर जन मुखार येताची. अनेक वार भितर आनीक 2 वार भितर तुमकां दिक्ष दिता म्हणून सांगता. कशी टॉम किंसवाराची कीर्तन मेन कीर्तन जना पूरा जनाक अट्रॅक्ट करता. प्रभुपादाल विषय पूर सगळ्या जनाक पावता. पूर पेपरांत येवन प्रभुपाद कीर्तन हे फेमस जाता. तशी जाली 8:30. आनी कसले नेक्स्ट आनीक चॅप्टर पळया. प्रभुपाद टॉम किंसवार कीर्तन निमित्त सगळ्या न्यूयॉर्कांत बारी जनाक फेमस